मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक तयार जाताना सगलीं आमी उबी रावून याज्ञिकाक येवकार दिवन सुरवातेक गायन करुया. गायनाचो आंक A32 पेज 17. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी एक व्हड दोबाचीक परब समोर उरता. ती म्हणल्यार जेजूच्या कुडी रोगताची कॉर्पूस क्रिस्ती. आनीक जेजूची कूड आनी रोगत ह्या उंड्यांत आसा म्हूण आमी सोत मानता. आनी ताकाच लागून आमी मोंडी थर्सडे जेजून मिसाची भेट स्थापली जाल्यार आयच्या दिसाक आमी जेजू ह्या उंड्यांत आसा, सगल्यांनी हांगा आसा आनी क्रिस्ती लोकांनी भावाट दवरूंक आयची परब आसा. आनी ताकाच लागून आमचें नियाळ ह्याचेर जातलें. जायते पावटी घोडये मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सोत मानूंक ना. एक टोकन कसो गिफ्ट कसो आमी घेतला आनी गेल्या जेजूक घेतला हें सोत मानूंक ना. ताकाच लागून आयच्या दिसा कसलोय भावाट दुबाव तुज्या काळजांत आसा
ह्या मिसा उपरांत वचूंक जाय आनी ताकाच लागून देवाची कृपा गोठा ह्या मिसांत मागता आसतना जायते पावटी हांव आनी तूं आनी हेरूय दुबावान जेल्यात ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो आमी उगडास करुया आनी बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनू सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Deva Bapoche,
प्रार्थुया. थोडो वेळ ओगींच रावून आमच्या कुटुंबाच्या जिविता खातीर मागुया. भाग्यवंत आंतोनीच्या त्रेसेनान आमी वांटो घेता. ताचे विनवणेन आमच्यो गोरसो ह्या वेळार ओगेपणी ह्या मिसान दवरुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, आमच्या सरवंडरा तुज्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक हो जपांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरले. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणीचो फूड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक भरूं. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता, जेजू, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेले वाचप. पोरचे कोडे उलोवन मोइजेसान म्हणे, तांणी खालतिकाय भोगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजान कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताचे आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत राखली ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली. हो माना कितें तें तुमी ना, पूण तुमच्या पुर्वज लेगून नकलो. मुनीस उंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतले भायर सरता त्या सोगता वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली तुमकां भायर काडली. त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सर्पांनी आनी विचवांनी भरलोल्या ह्या विस्ताडीक आनी भिरांकूळ अरण्यांतल्या ताणें तुमकां चलयली. उदकाक सरनांतल्या जाग्याक घोट निबोर खडपांतले ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या अरण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसली. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नकलो आसले. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसाल्या. म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसाल्या. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आडंबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदेव केल्यात. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसाल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संवस्काय आनी पिश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. सर्वेस्पराचेर तो आपले उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगट जाता. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसाल्या. जाकोबाक तो आपले उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या
खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब सर्वेस्पराचे वाखाणणी कोर जेरुसलेम. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता त्या आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद कोत्ता न्हय. आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद कोत्ता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां तोरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यान वांटो घेता. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमान आयकूंक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. क्रिस्ता ओतम्या सोडवणाराक तुज्या रायाक तुज्या गोंवल्याक ताळयो पेटोवन गितां गाजय. Sorvespor तुमचे सोवे आसो. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक मुडे, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावाट दवरूंक ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी सांगलां ते भाशेन आयज व्हड परब आमी समोर उरता जेजूच्या कुडी रोगताची. आनी ताकाच लागून आयज ऑर्थाबरीत विशय आमी घेतला. कुटुंबीक जिवीत जेजूच्या कुडी रोगतांतल्यान सुफोड करुया. आयज 2 भागांचेर आमी नियाळ करतले. पयले सुवातेर जेजूचे कूड रोगत मिसाची भेट कुमुयन्याव आनी कशे भाशेन आमच्या कुटुंबांत हो गूट जिवंक जाता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी कुमुयन्याव पळयता, क्रिस्त प्रसाद जेजूची कूड पळयता, तेन्ना एके भाशेन दुबाव आमकां येवंक शकता. मिसाचे भेटेन जे आमी कितें कोत्ता खरेंच तातूंत जेजू आसा काय. आनी तुकाच न्हय,
केन्ना केन्नाय आमकां येवंक जाता, शिकलोल्यांकूय येवंक जाता, भावार्थ आसलोल्यांकूय एक जाता एक नॅचरल फिनॉमिना. कित्याक आमी ह्या दिसांनी सायंटिफीक प्रूफ सोदता आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावा भयणीनो म्हाका दिसलें जायत्यो घडण्यो आसात, पूण ही एक घडणी तुमकां सांग खऱ्यांनीच घडल्या आनी जायतीं वर्सां जावंक नात. This happened in the year 1996, 15th of August. Recent घडणी आनी सायंटिफीक टेम्परमेंट ह्या वर्सांनी आसलोलो, सायंटिफिकली प्रूव केल्या. ताकाच लागून चितान आमी आयकुया. ही घडणी अर्जेंटिनाच्या एका दियोसिसीन घडटा, बोनास आयरीस. आनी अशेच भाशेन एक बायल जेन्ना आपलें मागणें कोत्ताली इगोर्जीन, तिच्या दोळ्या मुखार कुमुयन्यांव झळकळटा. ती पळयता जमनीर कुमुयन्यांव आसा तो. कित्याक लागून आसलो, पडलोलो, कोणाक खबर नासली, पूण जमनीर आसलो. आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणी तो ती घेता आपल्या हातीन आनी पाद विगाराक सांगता, फादर कुमुयन्यांव जमनीर पडला. आनी फादर पाद विगार त्या इगोर्जीचो तो कुमुयन्यांव घेता आनी उदकान घालता डिजॉल्व करून. कित्याक जायतो तेंप घोडये थंयसर आसलोलो, खाल्लर घोडये गेल्लो आसतलो. आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणीनो हो उदकान घालून तो दवरता डिजॉल्व करूंक, डिसइंटिग्रेट करूंक. पूण थोडे दीस जाल्या उपरांत तो परतून वेता आनी पळयता, ताका अजाप जाता. तो पळोवन सारको तोटाकता. कित्याक हो कुमुयन्यांव उदकान विरगूंक जाय आसलोलो, हो कुमुयन्यांव डिजॉल्व जाय आसलोलो, पूण हो कुमुयन्यांव रोगताचे भेस घेता, ब्लडी जाता, सगळें रोगत जाता. आनीक मांस कशें ह्या धव्या उंड्यांतल्यान दिश्टी पडटा. तो भिवन आपल्या बिस्म साहेब फोन मारता आनी सांगता हे भाशेन जालां. आनी त्या टायमार त्या दियोसिसीचो बिस्म साहेब आसलो आतांचो पाप साहेब कार्डिनल बेर्गोग्ल्यो. पाप साहेब फ्रांसीस त्या टायमार ह्या दियोसिसीचो बोनास आयरीस हांगाचो बिस्म साहेब आसलोलो. आनी तो सांगता फोटोग्राफ काड आनीक हो कुमुयन्यांव टबरनॅकलान दवर. आनी बिस्मान सांगल्या प्रमाणे तो टबरनॅकलान दवरता. पूण जायत्या वर्सां उपरांत पाप साहेब फ्रांसीस त्या टायमार बिस्म आसलोलो हे सायंटिफीक प्रूफ करूंक धाडटा. खंय धाडटा? अमेरिकाक. आनी जेन्ना दोतोरांक तो सांगता, सायंटिस्टांक धाडटा, तेन्ना कांयच सांगना. कित्याक लागून हो प्रोवार करूंक सोदतात. हें धाडलां तें कितें तें कांयच सायंटिस्टांक सांगनात. आनी हो दोतोर जावन आसलो फ्रेडरीक, जो जावन आसलो कार्डियोलॉजिस्ट आनी वर्ल्ड फेमस फॉरेन्सीक पॅथॉलॉजिस्ट. ताच्या लॅबान हो स्टडी करता. आनीक स्टडी केल्या उपरांत ताचो निकाड हे भाशेन येता. The specimen which you had given to me is human flesh, and the flesh is a part of heart, a muscle. तो म्हणटा जें तुवें म्हाका धाडलेलें शिकोप करूंक, प्रोवार करूंक, तें जावन आसा एक मनशाचें मांस. आनी हें मांस काळजाचो एक कुडको. आनी जें तुमी रोगोत धाडलेलें इट्स ह्युमन ब्लड. तें जावन आसा एक मनशाचें रोगोत. मोगाच्या बाबा भयणीनो ही खरी घडणी जाल्या, प्रूव केल्या आनी ताचें इन्फॉर्मेशन इंटरनेटाचेर आसा. तुमी वाचचें, तुमी पळयचें, तुमी व्हिडियो पासून पळोवचें. कित्याक जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमचो बावाट घट जाता. आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजू खरेंच ह्या उंड्यांत आसा हें आमी बावाट दवरुया. जेन्ना मोनिका इगोर्जीन येताली, बागयोंत आगुस्तीन जेन्ना वायट जिवीत जियेतालो ते भाशेन इगोर्जीन येताली आनीक सांतीस साक्रामेंता मुखार रडटाली. रडोन रडोन आपल्या पुता खातीर मागताली. आनीक बिस्म साहेब अशें म्हणटा, अ चायल्ड कॅनॉट गेट स्पॉयल्ड इफ मदर्स क्राय as so much. म्हणजे ह्या मायचीं दुकां इतलीं सांतीस साक्रामेंता मुखार हो भुरगो आनी पिड्ड्यार जावचो ना.
मोगाच्या बाबा भयणो हांव कित्याक म्हणूंक सोदतां खोऱ्यानूच जेजू आसा खोऱ्यानूच जेजू आसा ही हो गूट हो भावार्थ आमचो आनी जेन्ना आमी क्रिस्तांव ह्या भावार्थाचेर आमी भावार्थ दवरूंकूच जाय जेजू खोऱ्यांनीच ह्या उंड्यांत आसा जे रोगोत आमी पियेतांव तें जेजूचें रोगोत जो उंडो आमी खातांव हें जेजूचें मांस हें कोणेच आयच्या दिसाक तावन दुबाव दवरची गरज ना आमकां पुरावे नाकात पूण आमचो भावार्थ तो देवान आमकां दिला तोच पुरो जेन्ना आमी कोणाकूय रोगोत घालता तुमी दिलां आसतलें रोगोत हॉस्पिटलान वचून रोगोत घातल्या उपरांत त्या मनशाक जीव येता रोगोत घातल्या उपरांत ताचें कितें ऑपरेशन आसा तें बरें जाता जेन्ना आमी कितेंय ट्रान्सप्लांट कोत्ता किडनी ट्रान्सप्लांट कोत्ता आयज ट्रान्सप्लांट कोत्ता हार्ट ट्रान्सप्लांट कोत्ता तेन्ना त्या मनशाक लागता आनी तो बरो जाता तर मोगाच्या बाबा भयणीनो जेन्ना हें रोगोत आमच्या भितर येता जेजूचें आमी कितले जिवाड जावचे ना एका मनशाचें रोगोत मनशाक घातल्यार तो जिवाड जाता ही गेट्स लायफ Imagine when you receive the blood and body of Jesus, you will be spiritually healthy, not only spiritually but physically. And ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज जेन्ना तूं मिसांत आयलाय ह्या पोरबेच्या दिसाक तुकाच सांग इतलीं वर्सां घोडे तूं मिसाक आयलोलो बावाट आसलोलो पूण तो बावाट शेडो मोडो जाल्लो पूण आयच्या दिसाक आयज थावन जेन्ना उंडो पडयतलो जेन्ना उंडो म्हज्या काळजान येतलो इट्स नो लॉंगर समथींग आउटसायड पूण इट्स जिजस हिमसेल्फ ओ जेजूच आमच्या काळजान येता हे भावार्थान सोत मानुया जेन्ना तूं ब्लेसड सॅक्रमेंटान मागणें करता थंयसर जेजू खोऱ्यानूच आसा हे भावार्थ दवरुया म्हज्यान जाता जाल्यार जायते पुरावे दिवंक जातात जायते दिवंक जातात पूण कितलेय तुका आमकां दिले आनी आमकां भावार्थ ना जाल्यार कांयच जावचें ना पूण ज्या मनशाक भावार्थ दवरूंक जाय एकूच पुरावो हो पुरावो ना जाल्यार पासून तो भावार्थ दवरपी आनी ताकाच लागून आयच्या दिसाक मोगाच्या बाबा भयणीनो हे भावार्थान आमी सोत मानुया दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणीनो कुटुंबीक जिविताचेर आमी लक्ष घालता आमकां सगल्यांक कुटुंब आसात आमी एका कुटुंबांतल्यान आयल्या आनीक आयज कुटुंबान जायतीं आव्हानां आसात आमचे मदलो तूं आनी हांव कोणूच म्हणूंक जायना आमच्या कुटुंबान कांयच आव्हानां नात केन्नाय केन्नाय आवय बापूय म्हणटात फादर भुरगीं आयकनात केन्नाय केन्नाय जायते फायनान्शियल प्रॉब्लम आमच्या कुटुंबांनी जातात जेन्ना सगळें बरें आसतना आवचितूच कितेंय जाता अनएक्सपेक्टेड थिंग आनीक सगळें दूख आमच्या कुटुंबान येता बरो मनीस आसलेलो आवचितूच वायट जाता वायट रस्त्यार पावता आयज मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी कितें देख घेवंक जाता पयले सुवातेर जेन्ना जेजू मिसाची बॅट्स तापता कितें आसा जेजून उंडो मोडलो जेजून उंडो मोडलो मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज कुटुंबीक जिवीत जियेता आसतना आमी मोडूंक गरज वी हॅव टू ब्रेक आवर सेल्फ आनी ताकाच लागून आयच्या दिसाक जॉन 3:16 आयचें वाचप काय बरें देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो हें उतर दिलो इम्पॉर्टंट जेन्ना हांव कोणाचोय मोग कोत्ता मोगाच्या बाबा भयणीनो हांव दितां तूं तर मोग कोत्ता आनी कांयच दिना जाल्यार तो मोग क्रिस्ती मोग न्हय क्रिस्ती मोग न्हय गॉड सो लव द वर्ल्ड ही गेव his only son gave the precious thing he had आणि मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजून उंडो मोडलो आयज तूं कुटुंबांत तुका मोडिना सॅक्रिफीस तूं करिना जाल्यार कुटुंबान कांयच बरेपण येवचें ना आनी सॅक्रिफीस म्हणल्यार कितें हांव
दुसऱ्या पासत जियेतलो अशें म्हटलां. इफ यू वॉन्ट अ बॅड फॅमिली, think about yourself. If you want a good family, think about your family. But if you want a best family, put God first. म्हणजे कितें, इफ यू वॉन्ट अ बॅड फॅमिली, put yourself first. म्हणजे तुजी फामील तुका वायट जाल्ली जाय, तुका पयलो घाल. म्हणजे कितें, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय, म्हाका दुसऱ्यांचें पडोंक ना. इफ यू वॉन्ट अ बॅड फॅमिली, put yourself first. That's a recipe to destroy your family. If you want a good family, put your family first. म्हणजे कितें, तुका खरेंच फामिलीचें बरेंपण जाल्लें जाय जाल्यार put your family first. पूण मोर दॅन दॅट, चड, इफ यू वॉन्ट युअर फॅमिली टू बी बेस्ट, put God first. देवाक पयलो घाल. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाक पयलो घातल्यार कितें जाता, हांव दुसऱ्यांचें आयकता, हांव म्हाकाच मोडटा. आयज तुका विचार, तुज्या कुटुंबान माय वे इज हायवे, हांव सांगता तें जावंक जाय. दुसऱ्यांचें हांव आयकूंक सोदिना, म्हाका जाय तेंच जाय. म्हाका हें नाका, दुसऱ्यांचें म्हाका पडून वचूंक ना. एक सेल्फीश कसो जियेता जाल्यार हांव आयच्या दिसाक मोडूंक म्हाका सोदिना. आनी जो मनीस मोडिना, one who doesn't sacrifice himself, तो जिवितान मुखार वेचो ना. ताची फामील सोड, तोवूय sooner or later will have a frustrated life. एक मोगाच्या बाबा भयणो, आवय फाटींच म्हाका सांगताली, तिचो घोव काजार जावन थोड्या वर्सांनी पडोन गेलो. तो आयज पासून येवंक ना. आनी तिणें तिच्या एकल्याच चेडवाक मोगान वाडयलें, जायतें ताका दिलें, जायतें शिकयलें. आनी चेडूं सदांच आपल्या आवयचें मोग कोत्तालें. जेन्ना कॉलेजीन पावलें, कितें जालें, दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर एक डिफरंट बिहेवियर ताणें घेतलो. मोगान पडलें, टायम आसूंक ना, धाकटें भुरगें. आनी आयज तें घर सोडून गेलें, तेंवूय ना. आवय एकली रडटा. म्हाका भावीन, हांव चिंतालो की आमी खरेंच आमकां मोडटा काय. जेन्ना हांव मोडटा तेन्ना हांव दुसऱ्यांचें चिंत्ता. जेन्ना हांव मोडिना, आय डोंट ब्रेक माय सेल्फ, आय सी माय सेल्फ. म्हणजे म्हाका जाय. ह्या चेडवाक दिसलें ना, म्हाका हॅपिनस जाय. इतलीं वर्सां मायन त्रास काडले, ते हांव विसरतलें. कित्याक हाणें आपल्याकूच मोडूंक ना. आमच्या घरान घोडे जायती बेबदिकाय, दुसरें वायट आसत. कित्याक गोटा, हांव दुसऱ्याक, हांव म्हाकाच मोडिना आनी ताकाच लागून दुसऱ्यांचे कोश्ट म्हाका पडना. हें सांगता आसतना मोगाच्या भाव भयणो, एक यादनीक कसो हें म्हाकाय लागता. जेन्ना हांव म्हाका मोडिना तेन्ना दुसऱ्यांचें दूख म्हाका गमचें ना. आनी ताकाच लागून आयच्या दिसाक 2 वस्तू ह्या पोरबेंतल्यान, ह्या त्रेजनांतल्या मिसांतल्यान आमी व्हरूया. पयले सुवातेर आमी भावात दवरुया की खरेंच जेजू पवित्र संस्कारांत आसा. मिसाचे बेटेन जेन्ना ही उतरां जातात, ही म्हजी कूड, हें म्हजें रोगोत, खऱ्यानूच दुबाव नासतना आमी सोत मानूंक गरज. आनी दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी जेन्ना आमकां वेळ मेवता तेन्ना पवित्र संस्काराची भोक्ती, कितेंय आमकां प्रॉब्लम आसा, कितेंय आमकां कोश्ट आसा, जेजू म्हणटा कम टू मी एंड आय वील गिव यू. जो भारान चेपला, जो कुटुंबीक जिवीत काबार जाला, कम टू मी पवित्र संस्कारान आनी आय वील गिव यू रेस्ट. तुका हांव समाधान दितलो. ताकाच लागून मोगाच्या भाव भयणो, जशें मोनिकान इगोचेर येवन रडटाले आपल्या पुता खातीर, आयज मोगाच्या भाव भयणो, आमचेंच काळीज आमी उक्तें करुया. आमचें काळीज आमी मोडुया आनी आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या खातीर आमी मागुया. आगास्तिनाची एक फेमस सेयिंग हें म्हणटा आनी सोंपयता, जायती विजडम, जायते शाणेपण ह्यातूंत आसा. आनी तो केन्ना बरयता, जेन्ना तो वायट जिवीत जियेता आनी बरो जाता आपल्या आवयच्या मागण्या उदेशी, तेन्ना बरयता, आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस until
दे रेस्ट इन गॉड. कितें म्हणूंक सोदता, म्हजें काळीज उचांबड पूण म्हज्या काळजाक शांती मेवता जेन्ना म्हजें काळीज जेजू मुखार रेस्ट घेता, सुसेग घेता. आमी म्हणूंक जाता फॅमिलीज वील बी रेस्टलेस until our families rest in God. My professional life will be restless until my professional life, my career rests in God. My thoughts will be restless, my life will be restless, my children will be restless, my husband will be restless, my entire family can be restless until my family rests in God. हांव कितें म्हणूंक सोदता, आमचें जिवीत उचांबड जावंक शकता, आमचें कुटुंब उचांबड जावंक शकता, आमचीं भुरगीं उचांबड जावंक शकतात, आमचो वावर धंदो उंचाबडूंक शकता, आमचें जीं सपनां आसात तीं उंचाबड जावंक शकतात अंटील जेन्ना आमी जेजूंत विसूक येना. हांव ताकाच म्हणटा, कम टू मी, जेजू म्हणटा म्हजी सोरशीं यात जी कोण भारान आनीक वज्यान चेंपल्यांत आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. आमी क्रिस्तांवां आमी भावार्थान जियेता, रिजन्स आमकां नाकात. आनी ताकाच लागून मोगाच्या बाबीनो आयच्या दिसाक आतां थावन ह्या मिसांत उर्बेन वांटो घे. जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो. ताका सांग, सायबा, जशें मोनिकान आपलें काळीज उक्तें केलें, हांव म्हजें कुटुंब जिवंक, कुटुंबीक जिवीत जिवंक हांव म्हाकाच मोडटा. एके भाशेन हांव म्हाकाच सॅक्रिफायस करूंक सोदता. म्हजें हांव चिंतचो ना, पूण म्हज्या कुटुंबाचें, दुसऱ्याचें, ताका कितें जाय, म्हाका कितें न्हय, ताका कितें बरें पडटलें, म्हजे बायलेक कितें बरें पडटलें, म्हज्या घोवाक कितें बरें पडटलें, म्हज्या भुरग्यांक कितें बरें पडटलें, हाचेर चिंतून कुटुंबीक जिवीत जिवंक तेन्नाच आमचें जिवीत, आमचें कुटुंबीक जिवीत सुफोट जातलें. हेंच करूंक जेजू आतां आल्ताराचेर येतलो. खोऱ्यांनीच आमी भावार्थ धरून ताचेशी मागूंक ह्या मिसांत आमकां आदार आनी बळ आनी कृपा मागुया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी व्हडल्यान पोरगोटुया म्हणून. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गाने प्रीती विचार असणारा आनी आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच आमच्या सोम्या तो पवित्रात्म्या उबीं गुरबेक समावलो, आंकवार मरे खाई सोलमलो, मोस प्राता खाल ताणें कोश सोसले, ताका कुस्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उसऱ्याक वसला, थंय तांचे मेल्ल्यांची मुंजवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतात, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. काय आमची मागणी बापा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी पवित्र संस्कारा मुखार मागण्यांत वेळ सारूंक आनी त्याच जेजूच्या बोलान आनी उजवाडान सोरवणेचें काम फुडें व्हरूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. दयाळ बापा, ही मागणी आयक. आमच्या सरकारी मनशांनी गरिबांच्या नांवान आपली बोल्सां भरपाचे ताळणेन पडना जावंक तांकां दुबळ्यांक गरजेचो आदार दिवंक हे वरवीं तांची कामां शार्ती पावूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ
दर एका गोराब्यान पवित्र मिसाचे बलिदानाची गोठाय आपल्या कुटुंबान आनी समाजांत अणभवूंक आनी हुस्के बोलयले गोराबे ते जावंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे. दयाळ बाबा, ही मागणी आहे. आयचे ये दोबाजीक पोरबेच्या मिसा बलिदानान इतेसांव भेटयला सांतिस्मो साक्रामेंतो संस्थेच्या कोंफरांत बाबा भयणांनी तर तांणी ओदीक आनी ओदीक पवित्रपणान एकामेकाच्या एकचारान भावपणान आनी व्हडे उर्बेन आपली जबाबदारी पालोवन म्हूण हे वरवीं जेजूचे बरे परगोडणार ते जावंक म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे. दयाळ बाबा, ही मागणी बो मोगाड बापा, ही आमी खालते काळजान केल्ली मागणी तूं दोळपणान आयक. आनी जें आमी मागलां आनी जें मागूंक पासून घोडी आमी नोकडो तें सगळें तूं फावो कोत्तलोय म्हूण आमकां बावट आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C18 पेज 36. Yadni kundo somor pita, amchi mona somor kuya. Atmi kundo toyar korto, asa amchi toyar koya. Yadni dakaros petoida. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पोदिदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या जमले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका वखून दिता.
जशें जायत्या कोणयाचो एक कुंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा सोमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान सोपून एकूट जायसो कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सोर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वाडटाव. सोर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काडयांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सोरोपर्यंत सोडवणीचो फोड आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मोरणाचो गडास घडून दवरलो. आपल्या दोन दुतां बरोबर निमाण्या जेवणा बसलो तेन्ना जेजून कोत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली सोपून वाकाणणेची बोली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे पोरचेक पोसताय आनी तिका पवीत करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशा कुडाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण साकूंक पुनर्जिवनपण जेजू सारकी जावच्या ह्या विचित जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सोर्गीच्या दुतां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराची हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर घोटूया. सोम्या जेजू आमी वो उंडो खाताव आनी काशींतले
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागयोन जुजे तिचो पोती बागयोन धरून दुता बागयोंत आंतून आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जिवो जेजू जाणें आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपणाकूच मोडून दिलो. आयज आमी ताका शेवता आसतना आमी दुसऱ्यांक मोडूंक तो आमकां शिकयता. शेळेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करुया. D30 पेज 63.
तुझे मासू घरे खाव जागून कोरे याद गोडचा ताचा तुमच्या लाग्याना मागोयात म्हज्या रोगता आमची काळीजो त्रेता जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन कशी जाता आमची काळीजो त्रेता जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन कशी जाता जखण मोची माच खाता रगत मोची पियेता तो मोची सोबीत रावता हांवूय ताच्या संगता आमची काळीजो त्रेता जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता आसा
प्रार्थोया. बापा, सासणांक तुज्या देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयतय. तो दीस पावसोर मोईपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करूं. त्याच उतरा वर्त्या सुखाची सुफोड खुणां जेजूची ओमोडी कूड आनी रोगोत तूं आमकां दितय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बासायलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणांक पावय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सोर्विस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकांच मोडूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसूया. बायगोंत आंतोनीच्या मनाक मागणें आसतलें, पूण साल्व आमी पयल्या मिसाक केल्या. ते बसत कोयरान नोट करचें, साल्व आसचें ना, कित्याक रोखडेंच मागीर भोव पवित्र संस्काराची मिरवणूक जातली ह्या पासत. आयचो मिसांचो वेळार बदलता, जे भाशेन तुमी पळयलां. 7 जालें, 8:30 आतां 10 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता. सुत्रावेर जुन्यांचे वेस्प्र बायगोंत आंतोनीच्या मनाक 5:30 वाजता मीस जातलें. ते पासत 4:30 मीस आसचें ना, न्हय म्हूण 7 इंग्लीश मीस आसचें ना. एकूच मीस 5:30 आसतलें. जुनाचे 18वेर पोरबेचो दीस. मिसा ये परी आयज जाल्यार ते भाशेन पयलें 5:30, दुसरें 7 वाजता इंग्लीश भाशेन, तिसरें 8:30 वाजता, चवथें 10 वाजता पोरबेचें मीस. सगळींच पोरबेचीं, पूण निमाण्या मिसाक मागीर मिरवणूक आसतली. सांजेच्या वेळार मीस ना. तुमकां सांगलां ते भाशेन 3 जाणांच्या दिसांनी फकत 2 व्हिलर्स हांगा पार्क करूं येता आनी उरलोली आमच्या पार्किंग लॉट. पूण वाटेर रस्त्याचेर हांव जाणा तुमकां त्रास पडटात. रस्त्याचेर दवरीत जाल्यार तुमी जाणा हो रस्तो एकदम उशीर आनीक वाहनां येतात वेतात तेन्ना बरीच अवघडाय जाता. लोक कुदता. तुमी मिस जाले म्हणटच भायर सरता आसतना मागीर अवघडाय जाता. मदें तरी तुमी पार्क केली जाल्यार सगळी घुसपा गोंदळ जाता. एक पासत तुमी मदें रस्त्यांचेर पार्क करचे न्हय. 2 व्हिलर्स पळय हांगा पार्क करतात, तुमी चायो करच्यो न्हय. कितेंय जालें तुमकां हांगा वगत जाता, दुसरो मागीर ब्लॉक जाता. चाय करनासतना आमच्या कोंफरात भावांक आनी मागीर आमच्या सिक्युरिटीक कुशीन काडूंक पूण मेळटा. कोण व्हरना तुमची हांगा, कोण कांय चोरी करिना. म्हाका 2 वर्सां जालीं चोरयेची खबर हांगा ना. ते पासत कोणूय तुमची हात लावचो ना. ते पासत हें आस्वासन हांव तुमकां दितां. जुनाचे 13वेर बायगोंत आंतोनीचो प्रॉपर डे म्हणटात आमी, ताचें फेस्त 13वेर. आनी ह्या वर्साक मुंगडारांनी आयला. 13वेर मुंगडार आयला. त्या दिसाक सांजे 4:30 वाजतांचे मीस जाले उपरांत ताची इमाज घेवन आमी मोठो केट काडून आख्खे आमचे फिरगोजेन वाड्या वाड्यांनी भोंवतल्यो. खंयच्या वेळार खंय ही आमची इमाज पावतली, आमची मोठो केट पावतली, तें तुमकां पातकूर वॉट्सॅपाचेर ओदी करून आमच्या PPC मेंबरांक कळयतलो. गेल्ल्या आयतारा दीस कलेक्शन जालां 50 आनी 4,800 रुपया. कोणाक तर मिसाची इतेसांव दिवपाची खुशी आहा ओ डोनेशन इगोजेक दिवपाची खुशी आहा जाल्यार तुमी ऑफिसांत वेचें. ऑफिस आज आयतार लेगून उक्तें आहा. सोवेनेरूय रुमूय उक्तो आहा. तुमकां खंय धर्मीक वस्तू घेवंक जाय जाल्यार तुवें आहात. आमच्या वस्तुऱ्यांचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आहात. ते आपल्यो रांदलेल्यो वस्तू विक्रेक दवरतात बँड स्टँडान. सो तुमकां जाय जाल्यार थंय वचून तुमी घेवच्यो आनी तांकां आदार दिवचो. तुमची गुमसार आयकूंक फादर हायसिंत आहा. तो मिसा आदी मिसा उपरांत आनी मीस चलता आसतना लेगून थंय आसतलो. साळगांवचे सिमनारीच्या रैतोरान फादर वालेरियन वाज आनी सिमनारी पासत डोनेशन कुपन धाडल्यान, कित्याक तांकां आतां इतल्या भुरग्यांची
भुरग्यांचो परामर्श करूं 8th 9th 10th 11th 12th ग्रॅज्युएट्स आनी ओरिएंटेशन इयर जायते हांव गोड जाता कित्याक आदीं रोम सबसिडी धाडटाली रोमांक तान ती आतां बंद केल्या सगळीं आमचे सिमिनारींक रोमा शार सबसिडी धाडटाले आतां आमचे रेतोर हांगासरले रिसोर्सीस पळोवंक भोंवतात आनी हांव जाणा हांगा आमी मिसांव केलां तेन्ना रेदेमतोरीस पाद्रींक तुमी जायते दुडीत ते तेंचे फॉर्मेशनाक वेतात हेवूय ह्या आमच्या साळगांवचे सिमिनारीच ह्या फॉर्मेशनाक वेतले थंय हांवूय थंय शिकलां ते पासत आमी डिओसिजान पाद्री थंय शिकता ते पासत तुमची फुल्ल पाकडी ह्या कामा पासत तुमी दिवची म्हूण मागता तुमच्यो सोत्र्यो आनी तुमच्यो कापती रेनकोट्स भायल्यान स्टँड आहात थंय लावची तेंय सांगता कोण व्हरचो ना तुमची पयलींच आमी सुरू केलां तेन्ना पोरूं एक्सचेंज ऑफर जालो बोऱ्यो सोत्र्यो लोकांच्यो घेवन गेले आनी मोडलेल्यो दवरल्यो आपणाच्यो पूण मागीर तें जावंक ना मागीर हांवें सांगलें तुमी मिसाक येतात असल्यो चोरयो करूंक येतात जाल्यार मिसाकूच येनाका मागीर सारकें जालें कोण कोणाचें पोत्तें जाल्यार लोक इस्त्रोवन उत्ता आनी त्यो थंयच आसतात दुसऱ्या दिसाक लागून थंयच आसतात कोण काडिना ते पासत तुमी भियोवचे न्हय तुमच्यो ओल्यो सोत्र्यो ओल्यो कापती भितर हाडच्यो न्हय आमचे बांकांचेर वर्नीश मालोले आहा इगोर्जेक टायल्स हे सगळें खोतां पडटात तुमच्या घरांत तुमी भायर दवरिनात इगोर्जेन मागीर कितेंय चलता तुमच्या घरांत तुमी भायल्यान दवरतात तेच भाशेन आमचे इगोर्जेन तुमचीच इगोर्ज ती तुमी भायर दवरची भितर हाडच्यो न्हय कालच्या दिसाक त्रेजेनाचें कलेक्शन जालां तें 1,26,750 रुपया कलेक्शन चडत वेता आनी एक कुशालकायेची वस्त कित्याक मुंगडाराचें तुमी दितात आनी त्रेजेनांक दितात ते इगोर्जेक उत्ता आयताराचें दितात ते मागीर पाद्रीच्या मेंटेनन्साक वेता आख्ख्या दिवसिजीच्या ह्या थोडे इगोर्जांनी चड येता थोडे इगोर्जांनी थोडे येता सो डिफिशियंट आहा थंयसर चड आहा ते इगोर्जेचें वेता ते पासत तें आमकां येना आमकां फकत जेवणाचें देस्पेस उरलेले सगळे धाडूंक जाय पूण मुंगडाराचें आमकां वता आनी तें मनान धरून तुमी इतली तुमच्या उदारपणान आमकां दितात देखून हो पयले फावटी माटोव घातला पावसाक लागून आनी तुमकां सोंपेपण जावंक जाय दुसरे सुवातेर एक व्हडली भितर हॉलांत कित्याक इतलो आयज इतलो लोक जाला सगळे तिनूय कॉरिडर भरल्यात हे वाटेनूय भरला हॉलांत केन्नाच लोक रावना थिंगा 75 इंचीस व्हडली TV घातल्या थिंगा लोकांक सारकें मिस दिश्टी पडटा ते पासत ह्यो प्रगती केल्या त्यो तुमच्याच उदारपणाक लागून त्यो करूंक पावलो तुमी पयशे दिल्यात देखून ह्यो सवलत्यो तुमकां हांवें परतून दिल्यात तेदो हांव खुशाल आज हांव नको तुमी नंद केलां जाल्यार आमकां चडशें न्हू ऑब्जर्व करपाची संवय ना वी टेक people for granted, we take things for granted. आयज सावंड सिस्टम बरो आहा कालच्या दिसाक सांजे आमी 2 JBL सावंड बॉक्सीस घातले JBL सावंड इज द बेस्ट ही दी व्हडली गोर्ज आनी ते धाकटुले घातलेले तांचो सावंडूच सारको येनासलो कितले फावट टॅक्निशियन आपूण न्यू मिक्सर हाडून न्यू एम्प्लिफायर हाडून हें सगळें सारकें केलां पूण हांव खुशाल नासलो आतां इल्लो खुशाल आहा ते JBL हांगा घालूंक ना हांगा आयल्यार एको जातलो मोदें घातल्यात आनी इल्ले मागीर आनीक जाय जाल्यार आनीक घालतलो म्हारग ते पूण तुमी उदार जाल्यान देखून तुमकां बरे भशेन मिसांत वांटो घेवंक बरे भशेन देवाचें उतर आयकूंक तुमकां ही सवलत दिल्या देखून हांव खुशाल सावंड बरो जाता म्हाकाय उलोवंक बरें दिसता आनी तुमकां आयकूंकूय बरें दिसतलें ह्या पासत हांव ही प्रगती करतां आनी ते पासत तुमकां हांव तर कितेंय सांगता बऱ्याक तुमकां सांगता हांगा उबी रावं नाकात आयज जायतलीं भायल्यान उबी आहात कित्याक आनी सुवात ना उबी आहात बरें आहात पूण सुवात आसतना उबी रावंक दिना ते पासत ह्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो सुवात्यो आमी तयार केल्या ते पासत हांव तुमकां दिन वाचतां तुमी आमचें आयकतात आनी बरे भशेन शिताबेन वांटो घेतात देखून देवान तुमचेर बायगोंत आंतोनीचे मोजतीन आपलीं आशिर्वचनां घात आतां आमी
पुरोम संस्काराचें पुरसांव पावस ना म्हणटूच हे वाटेन भायर सरून सोदांचे भाशेन मोदल्यान येता नाजाल्यार हांवें चिंतलेलें पावस आहा जाल्यार कॉरिडरांत काडूं ना पावस ना ते पासून आमी आमचे कोंफरात भायर तुमकां फुरीस घेवन पयले भायर सरतलेत उरलोले मागीर रावतलेत तर उबी रावात आनी हांव दुपायतां सांतीस आनी दुपायले उपरांत तुमी भायर सरचे आमी गायन कोत्तेले R31 पेज 193. Sacramenta पुरसांग भायर सरात
आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्य चंद्री आणि तारा समोर उस्मान फुटबॉल पडटा कसो तुझमा सूर्य आमी परजोय तुझो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू गोड गोड तुका पुस्तकायो पेटून किसली सोगला तुझ्या मना सोडून काळकी तुका पावसा कसलो सोदून प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू दोंगर पर्वत तुझी वरिश्ट बेदी पाचवी शेतां दोतोरीची माती तुझ्या पाया विशाल फुलां घाली प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू साडार सुगडी वाकणीचे मोही रानां सवजा दोगांच्या गीत घाली रितू करून ओसर करता तुझी प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्य दोगां फुलता मोगे फुला तुझ्या मोगान पेटत आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां दिता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू
देवाक वाकाडटा सगळ्या काळजाक बीन वाजता जिव्या देवाक वाकाडटा सगळ्या काळजाक बीन वाजता. आम्ही गायन करूया R35 पेज 194. संसाराक इतल्या मोडण्या सशांगी नमन करता सोडून दिवं आद्योरिती सेवादोर अवधरता सोई माझे विषयाचे Господа, куда Бога, и двору нам цобава, сон борны и шойдина, придича помахача, зойди вон куда кача. Urgutun kalsatona Vonduya vaganuya Solya tanche moglo mogacha povitratmya samsar ko kade phoda mandiuya sasna sasna Amen. Tuven tankan surginco undo diloi सगळ्या बळाचो उंडो तो प्रार्थुया देवा एका ओजपांच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोरणांचो उगडास घडोवन दवरलाय तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटांची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडमोडींचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक Blessed be God. Blessed be God. Blessed be his holy name. Blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ through God and through men. Blessed be Jesus Christ through God and through men. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar.
Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be the Mother most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her most holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be the Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be Saint Joseph, the most chaste spouse. Blessed be God in his angels and his saints. Blessed be God in his angels and saints. हो सोयो घेवन आमच्या कॉन्फरांत भावांक हांव किरीत पोरबीं दितां कित्याक आज तांचें फेस्त ही कॉन्फरांत सांतीस साक्रामांत ताक भेटयली आनी तांचेर आनी तांच्या गोरोब्यांचेर किरीत आशिर्वाद मागता आयज तांचें फेस्त पूण ते आख्खे ओरोसभर आमकां जायते तरेची सेवा दितात अदीक करून पिराचीत काळांत आख्खी तांची सेवा आनी सातोड्यान पवीत सातोड्यान तांची सेवा ताचे भायर आमच्या आख्ख्या वर्सा भयर ओरोसभर हे ट्रॅफिकाचें एनिमेटर जावंक आनी मागीर कुमिनांची मांडावळ करून तेच करतात हांव ताका सगल्यांक दिन वाचतां आनी देवाचीं आशिर्वचनां बायग्यो तांत्योनी वरवीं तांचेर पडूं म्हूण मागता आनी आयच्या तांच्या फेस्ताच्या दिसाक तांकां सोमेस्तांक पोरबीं दिता